नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। बानीत सावन एकाय धरणाचे जावंक ना डिसिल्टेशन। पावस 20% शॉर्ट आसूनय 5 धरणां ऑगस्टातूच फुल। सिल्टेशना धरणाची स्टोरेज ताक देंवता। स्पेशल रिपोर्ट। सरोगेट मदर करपाच्या नावान बलात्कार करपी आफ्रिदी जोडपे चलयेक विकपी तस्लिमाक 3 दिसांचो पुलीस रिमांड। तस्लिमान आनीकूय चलयांचे वेव्हार केल्या म्हणून पुलिसांक दुबाव। शाळेत वचून शिक्षणाचो दर्जो सुधारून घेयात। मुख्यमंत्र्याचो पालकांक सल्लो। सारके शिकयना जाल्यार टिचरांक जाप विचारात। सीएमओचो स्टाफ खंय शाळांच्या विजिटाचेर। म्हापशा आसगांवा ॲक्सिडेंटान पेळणेची दोगां सोंपली। इथन वेगास लोयन रोचाक मरण। दोगां जखमी। घरच्या कंपाऊंडाचेर मुखली गाडी। धपक्यासरशी इथन सोंपलो। मुख्यमंत्री बांगणी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांटाचो फोंडेकारूय बऱ्याक पडटलो। बांगणीची सरपंच म्हणटा बांगणीचो प्लांट ओल्ड गोवाच्या कोयराक। राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदान शिर्डीच्या नव्या एअरपोर्टाचे केले उक्तावण। शिर्डी ते मुंबई पहिली फ्लायट फ्लॅग ऑफ। गोंयच्यानूय थेट फ्लायटीची गोंयकारांक आशा। आणि अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप सर्तींत जर्मनीची टीम गोंयांत। कोस्टारिका आड फातोड्या शेनवारा पहिली मॅच। गोंयची 5 धरणां तुडूंब भरल्यात। पावस 20% उणे आसूनय धरणां ऑगस्ट म्हयन्यातूच फूल जाल्ली। अजाप म्हणल्यार ही धरणां बानीत सावन आज मेरेन एकूय फावट धरणांतलो गाळ काडिल्लो ना। ह्याच भरिल्ल्या धरणांचो एप्रिल मायात तळ दिसता। गोंय सोडून बाकीच्या राज्यांनी चडशे धरणांचे डिस्टिलेशनाचे निर्णय जाल्यात। धरणां तुडूंब भरतात। दाट पावसात दाराय उगडची पडटात। मात धरणाची ताक सिल्टेशनान देंवता। स्पेशल रिपोर्ट। डॅमाचे आयुष्य कमीच ते 100 वर्सांचे। वर्सां वता तशी व्हांवत्या उदकाक लागून धरणांत भितर गाळ आनी रेंव साचता। त्या खातीर डॅमांची स्टोरेज कॅपॅसिटी बऱ्याच प्रमाणार देंवता। वयल्यान डॅम भरिल्लो दिसता, मात उदकाचो जागो गाळ आनी रेंव खाता। आतां गोंयचे डॅम पळयात। पावस सुमार 20% शॉर्ट आसूनय धरणां ऑगस्ट म्हयन्यातूच भरली। हाचें कारण म्हळ्यार ही धरणां बांदत सावन एकूय फावट तातूंतलो गाळ काडिल्लो ना। ताका लागून धरणाची खोलाय कमी जाल्या। वर्स 1984 साळावले आनी अंजुणे धरण बांदिल्ले। वर्स 1987 पंचवाडी धरण बांदिल्ले। वर्स 1989 आमठाणे धरण बांदिल्ले। वर्स 2000 चापोली धरण बांदिल्ले। मात ह्या 5 धरणांचे बांदिल्ले सावन एकदाय डिसिल्टेशन जाल्ले ना। फाटल्या 33 ते 17 वर्सांत ह्या धरणांनी गाळ आनी रेंव घे म्हूण भरले आसतली। धरणां फूल जाता। पावसात धरणाची दारां उक्ती करून उदक सोडचें पडटा, मात उदक जाय तितले स्टोर जायना ही गजाल खरी। एप्रिल लागता म्हणसर धरणाचो तळ दिसूंक लागता आनी मे म्हयन्यात उदका खातीर मारामारी। सध्या धरणां कितली भरिल्ली आसा पळयात। साळावले धरण पुराय भरलां। उदका स्त्रोत खात्याचो अदमास की हे उदक वर्स मायज सारके 469 दीस पावतले। अंजुणे धरण सप्टेंबराच्या अर्द्याकूच भरिल्ले। खाते म्हणटा त्या प्रमाण हे उदक 1.5 वर्स म्हळ्यार 559 दीस पावतले। आमठाणे धरण पुराय भरला। उदक 366 दीस पावपाचे। पंचवाडी धरण फाटी भरिल्ले। फूल लेवलाच्या वयर पावला। आसा ते उदक 442 दीस पावपा सारखे। चापोली धरण भरिल्ले आसा। उदक 400 दीस पावपाचे। खात्याच्या डेटा प्रमाण उदक वर्स ते 1.5 वर्स मेरेन पावपाक जाय। मात गोंयची 5 धरणां एप्रिल मायात सुकपाक लागतात। आमठाणे वर्सभर उदक पावतले म्हणटात आनी न्हंयचे उदक पंप करून मे म्हयनो धुकलतात। महाराष्ट्र, तमिळनाडू सारख्या राज्यांनी धरणांचे डिसिल्टेशनाच्या कामाक सुरवात केल्या। केरळाच्या धरणांची स्टोरेज डिसिल्टेशन करूंक नाशिल्ल्यान 50% देंवल्या। गोयच्या धरणाच्या उदकाची स्टोरेज वाडोवपाक डिसिल्टेशनाच्या कामाक हात घालपाची गरज आसा। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार।
सरोगेट मदर करपाच्या नांवान फाटली 1.5 वर्सां अल्पवयीन चलयेचेर बलात्कार करपी शोएब आफ्रिदी ताका साथ दिवपी ताची बायल सालाद आफ्रिदी चलयेक विकपी तस्लिमा हाजीक 3 दिसांचो पुलीस रिमांड दिला. बलात्काराचो आरोप आशिल्ल्या चलयेचो फ्रेंड अभिनायकाक जामीन मेळ्ळो. तस्लिमान आनीक चलयांचो वेव्हार केला काय कितें ताचो तपास अँटी ह्युमन ट्रॅफिकिंग पुलीस करतात. सरोगेट मदर करपाच्या नांवान 5 लाखांचे आमीस दाखोवन दाबोळेचे एके अल्पवयीन चलयेचेर फाटल्या 1.5 वर्सांसावन बलात्कार करपी शोएब आफ्रिदी ताका साथ दिवपी ताची बायल सालाद आनी ते चलयेचो 1.5 लाखांत सौदो करपी तस्लीम हाजी हे बायलेक अँटी ह्युमन ट्रॅफिकिंग युनिटान शुक्रारा धरिल्ले. शेनवारा तिगांकूय 3 दिसांचो पुलीस रिमांड दिलो. ह्या प्रकरणांतलो 4थो आरोपी मोतीराम गांवकार अजूनय पुलिसांच्या हाताक लागूंक ना. आपल्या चलयेचेर अत्याचार जाता म्हूण कळटकीच चलयेच्या बापायन अर्ज संस्थेक बरोबर घेवन पणजे वुमन पुलीस स्टेशनान कंप्लेंट केल्ली. पुलिसांनी सोमतीच एक्शन घेवन आफ्रिदी घोव बायलेक तांचे कडेन चलयेचो सौदो करपी तस्लिमा हाजीक धरले. चलयेची अदीक चौकशी केल्या उपरांत तिचो एक फ्रेंड तिचेर बलात्कार करतालो म्हूण म्हायती मेळ्ळी. पुलिसांनी जुवारी नगरांतल्यान शुक्राराच अभि नायक ह्या तरणाट्याक उखल्लो. शेनवारा ताका जामीन मेळ्ळो. तस्लिमा हाजीन आनीकूय चलयांचो सौदो केलो आसत म्हूण पुलिसांक दुबाव आसा. तस्लिमाक ह्यान पयलीं गैरप्रकार करता म्हूण ती पयलीं रावतल्या जुवारी नगरांतल्या सैफुल्ला कॉलनींतल्या लोकांनी धांवडावन घातिल्लो म्हूण म्हायती मेळ्ळ्या. जुवारी नगरांतल्यान भायर सरतना चिखले तिणें एक फ्लॅट भाड्यान घेतलो. थंयसर ती 8,500 भाडें दिताली. उत्पन्नाचे कसलेच साधन नासतना ती इतले भाडें कशें भरताली हाची चौकशी चल्ल्या. आयतारा सांजे आफ्रिदीन ताच्या घरांतल्यान अल्पवयीन चलयेचो सोनोग्राफी रिपोर्ट आनी तांचे मदीं जाल्ल्या एग्रीमेंटाची कॉपी पुलिसांक दिली. आफ्रिदी 9 वर्सां पयलीं लग्न जाल्लो. आपल्या भुरग्यांचेर पालकांनी लक्ष दवरचें. कितेंय चुकीचें घडटा म्हूण दिसत जाल्यार मुखार येवचें म्हूण अर्ज संस्थेच्या जुलियनान उलो मारला. I think parents these days are obviously finding it quite difficult, okay, and they are afraid, okay, to share such things. But I think we need to see how we all work together as a team, because in this, what did we see? We saw the family approach, NGO approach, the police, and everything happened. And yesterday it was really at the end of, at the end of the day, it was really so nice to see the father with a smile on his face, okay, thank us and the police team for protecting and saving his daughter. Somewhere girls are very systematically being lured to be trafficked for such type of sexual exploitation. So I think what is important is that if any one of us, okay, do know, okay, of this activity, we do need to share it, okay. Obviously the lady who has been selling this minor girl, if anybody knows, okay, that she has contacted other minor girls, okay, we need to see how that information is shared. It can be shared with the police, it can be shared with any one of us, but we need to see how other minor girls too are protected. प्रुडंटा खातीर वास्कोच्यान सुरेंद्र मडकयकार. घेऊया एक ब्रेक.